नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर। सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। फाटल्या 5 वर्षांत बाबत रस्ते करपी एकूय कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्टांत ना। सरकाराची जाप वादग्रस्त हायवे कॉन्ट्रॅक्टर MVRक 5 वर्षांत 7 कॉन्ट्रॅक्ट। उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्र्याची सरप्रायज विजीट, इन्स्पेक्शन, बेजबाबदार दोग ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर, ड्युटी इन्चार्ज सस्पेंड। NEPचे अंमलबजावणी विशीं शिक्षण खात्याची रिव्ह्यू बसका। अंदूची परीक्षा सोंपल्या उपरांत 6वी आनी 10वीच्या विद्यार्थ्यांक शिकोवपा विशीं टिचरांक ट्रेनिंग। आप सोडचो ना, ऑफर दिल्यार पसून काँग्रेसींत वचचो ना। मुख्यमंत्र्या बरोबर सेटिंग ना, बेठोच बोवाळ। काँग्रेस ब्लॉकाक इंडी ब्लॉक नाका, आमदार वेंझी हेट ऑन। लायटीच्या खात्यान परत गोंयभर केबल कापूंक केले सुरू। सर्व्हिस प्रोवायडरांक अंतरीम थाकाय दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार। केस दवरल्या 18 मार्चाक। आगोंद कासव सांबाळ वाठारांत 67 बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनांक कारणां दाखय नोटीस। हायकोर्ट म्हणटा नोटीशीची बेगीन तड लायात। फुडल्या सप्तकांत सुनावणी। पणजी आनी भोंवतणच्या वाठारांत 4 दीस उदकाक वणवण। थळाव्याच्यो PWDचेर फोग। AE म्हणटा लिकेजीक लागून शॉर्टेज। सांताक्रूज थंय पायपलायन फुटिल्ली। बाबत रस्ते करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाची शिटकावणी शेळयली। फाटल्या 5 वर्षांत एकाय कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट केल्लो ना। सरकाराचीच जाप सांगता। डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर फोंडारे पडिल्ल्या 30 रस्त्यांचो तात्पुरतो पॅचअप केला। MVRक 5 वर्षांत 7 कॉन्ट्रॅक्ट। रस्त्या विशीं म्हयन्याक 1,500 कागाळी खासा रिपोर्ट। गोंयांत रस्त्यांची परिस्थिती सामकी बाबत म्हूण लोकांच्यो सदांच कागाळी। बाबत काम करपी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो। एका वर्साच्या भितर आमी वर्कऑर्डर्स कोणाक दिले रोड करपा खातीर, कितले जाणांनी कंप्लीट केले, त्या रोडाची कंडिशन्स कितें आसा आतां आनी मागीर आमचे इंजिनियरींग इंडियाची कंपनी कितें सजेस्ट करता। एक तर म्हणजे एक डिसिजन आमचें फायनल आसा की विदावट स्पेंडींग एनी मनी तितक्या जाणांक तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय। ना जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करताले सरळ, ते जर ते करून दिना जाल्यार। फाटल्या 5 वर्षांत बाबत काम करपी कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट केल्यात काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो। ताका लेखी जाप दितना PWD मंत्री मुख्यमंत्र्यान नील म्हळ्यार एकल्याकूय ब्लॅकलिस्ट करूं ना म्हूण जाप दिल्या। डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी रस्ते रिपेअर केल्यात त्या विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना 30 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिपेरिंगाचें काम केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हळां। वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर लागीं 11 किलोमिटराचो सुमार रस्तो कॉन्ट्रॅक्टरांनी डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर रिपेअर केला। रस्तो केलो की फोंडकूल पडल्यार कॉन्ट्रॅक्टर रस्तो पुराय रिपेअर करना, फोंडकूल पडिल्लो भागूच रिपेअर जाता। ताका लागून रस्त्याची लेवल वता त्या विशींचो खंयच उल्लेख ना। MVR कंपनीक फाटल्या 5 वर्सांक कितली कॉन्ट्रॅक्टां मेळ्ळ्यात त्या विशीं युरीन स्पश्ट प्रस्न विचारिल्लो। ताका जाप दितना MVRक 441 कोटीची 7 कॉन्ट्रॅक्टां दिल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला। 22 जून आनी 7 जुलय 2024 मालपे पेडणे नॅशनल हायवेचेर पालसाण कोसळिल्ले। रस्त्याच्या दोनूय वाटेन स्लोप करून 90 मीटर रस्तो परत सारको करपाक MVRक आनीक सुमार 7 कोटीचें नवें टेंडर दिले। काम पुराय करपाची डेडलायन 15 जानेवारी 2025 आशिल्ली। डेडलायन सोंपली तरी आजून काम सोंपना। बाबत काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाची मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली, पूण आयज मेरेन मात एकलोय कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जाल्लो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत जाप दिला।
दुसरी अजापाची गजाल म्हळ्यार पेडण्या मारप्या जे MVR कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्ले रस्त्याचे काम करपाचे नॅशनल हायवेचे ते जेन्ना पालसण कोसळ्ळे ते परतून रिपेअर करपा खातीर आनीक एडिशनल सुमार 7 कोटीचे एडिशनल टेंडर त्याच कंपनीक दिला. मुख्यमंत्र्यान हेच्या पयलीं सांगिल्लें की खंयचोय रस्तो केलो आनी ताका जर फोंडकुलां पडली जावं कितेंय पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार कंपनी कडच्यानूच त्याच खर्चांतल्यान रस्तो करून घेतलो म्हूण मात MVRक एडिशनल 7 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिवचे पडले हो प्रस्न. स्टुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वराक. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक सरप्रायज विजीट. दोग ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर आनी तांचे ड्युटी इन्चार्जाक सस्पेंड करूंक सांगलां म्हणून विश्वजीत सांगता. मेडिकलाक हाडटात त्या आरोपी खातीर खंय वेगळो विभाग जातलो. जिल्लो हॉस्पिटलांत बेगोबेग ICU युनिट सुरू करपाचो प्लान. ॲम्ब्युलन्स सर्विसीस आमकां जे शॉर्टफॉल आहा तो प्रोसेस चालू आहा आनी म्हाज्या मता प्रमाणे आमी 108च्या माध्यमांतल्यानूच आमी हर्सलायन आनी ॲम्ब्युलन्सीस चलोवपाची गरज आहा. कारण आमचे कडेन आमी पळयता की आमचो जो स्टाफ आसल्यार मागीर तेजेन ऑक्सिजन सारकें आहा काय तेजेन सगळे फेसिलिटीज आहा काय ना काय त्या दिसा गाडी गरज पडटा तेन्ना तो ड्रायव्हर नासता. आयज विचार करा की कार्डियक पेशंटाक जेन्ना गरज पडली गाडी हे गाडीच खंय तरी करून डॅमेज करून मागीर सांगता की आपण एकटो कॅज्युअल लिव्हर वयता. 3 जाणांक हांवें सस्पेंड केला. एक म्हणजे ओवरऑल जो इन्चार्ज आहा आनी 2 ड्रायव्हर हांवें सस्पेंड केला आनी सस्पेंड जावपाची शक्यता हांवें ऑलरेडी तांकां जितके मेमो दिल्या त्या गोष्टी सोडले आनी आमचो करपाचो प्रयत्न चल्ला. देर आसा आतां ICU ते डॉक्टर्स आनी सेटअप घेतलेले आसा ते बेगीन चालू करता. ते OTचो कितें विशय आहा. हांव आतां मुख्यमंत्री पत्र बरोवन की पयलीं आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आमी थारायल्लें की ह्यो ज्यो हॉस्पिटलांचे GSIDC बांदलेले ते हॉस्पिटल आमी GSIDC अंडरूच मेंटेन करतले म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतलो की ते PWDचे बिकॉज फास्ट ट्रॅक बॉडी म्हटल्यार GSIDC म्हणजे मेंटेनन्स बी आमकां करपाक बरें पडटलें पण मुख्यमंत्रीची परवानगी घेवची नासतली. एपॅक्स किडनीक हांवें आतां सांगलेलें आसा लोकांनी ब्लँकेटी बी घराच्यान हाडपाची गरज ना. थंय बी शीतल लेगडी डॉक्टर आहा सिनियर डॉक्टर आहा पूण तेजे सारके आनी कन्सल्टंट्स सगळे डायलिसीस सेंटरान विकली विजीट नाल्यार एटलीस्ट ट्वायस अ वीक विजीट करपाची गरज आहा. कित्याक डॉक्टराक सांगून ते एक्यूज पेशंट जे आसता प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट विथ देम पेंडिंग. फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर एमर्जन्सी पेशंट. एक्यूजाक कीप अ सेपरेट वर्टिकल. NEPच्या अंमलबजावणी विशीं शिक्षण खात्याची रिव्ह्यू बसका जाली. पयली ते 3री मेरेन NEP लागू करपा विशीं चर्चा जावपाची आशिल्ली ती जालीच ना. सध्या सुरू आशिल्ल्यो परीक्षा सोंपल्या उपरांत टिचराची ट्रेनिंग सुरू जातली. 6वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक शिकोवपा विशीं खासा ट्रेनिंग खंय दितले. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची मिटींग आयज पर्वरी SCRT बिल्डिंगान जाली. ह्या मिटींगेन 6th आनी 10thचे जे न्यू NEP पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाले तेजेर डिस्कशन जालें. 6th आनी 10thचे जे न्यू बुक इम्प्लिमेंट जाला तेजेर टिचर्सांक ट्रेनिंग दिवपाची आनी केन्ना दिवपाची हेज्या खातीर आयजची मिटींग जाली. न्यू बुक्सा खातीर आतां टिचर्सांक ट्रेनिंग केन्ना दिवपाची आनी केन्ना प्लॅन आउट करपाचें हेजेरय डिस्कशन जालें. आतां बोर्डाची एग्जाम स्टार्ट जातली. बोर्डाची एग्जाम सोंपतकूच पेपर चेकिंग आसतलें आनी पेपर चेकिंग जाल्या उपरांत टिचर्सांक ट्रेनिंग केन्ना दिवपाचें हेजो एक शेड्यूल रेडी करतले. मेन टॉपीक आयजच्या मिटींगेन आसलो ती 1st, 2nd आनी 3rd स्टँडर्डाचे NEP इम्प्लिमेंटेशन. पण आयजच्या मिटींगेन हो टॉपीक येवंक ना. स्टुडंटा खातीर चेतन गवस. काँग्रेसीन तिकेट ऑफर केली तरी हांव वचचो ना. आपांतूच फुडार. आपाचो आमदार वेंझी हेड ऑन. म्हजो कसलोच स्वार्थ ना. मुख्यमंत्र्या बरोबर कसलेंच सेटिंग ना. बेठ्ठोच बोवाळ चल्ला. BJPन सगळेच काँग्रेसवाले भरल्यात. काँग्रेसीच्या मंडळाक इंडिया ब्लॉक नाका. दिल्ली वेंचणूक फक्त आप आड BJP न्ही आपाच्या आड खंय काँग्रेसय आशिल्ली. जनरली हांव खूब जाणां बसलो तेन्ना हांव प्रश्न कितें विचारता BJP कडच्यान BJPक वतलो काय म्हणून बिकॉज दॅट इज अ ट्रेंड न्ही. बट वेन देर इज अ बनावली MLA सिटींग इन फ्रंट ऑफ मी I have to ask him if Congress offers you a ticket, what will you do? No, Congress offers Kerala. I am not going to the Congress. I am here to stay with the Aam Aadmi Party and I will continue my political career till whatever I am there. जे म्हाका time लोक दिता, जितली म्हाका वर्सां लोक काम करपा दिता, I am going to stay with the Aam Aadmi Party and this is the commitment here today. Draw your attention back to our head-on, last head-on. त्या head-on भितर you are completely gung-ho about India alliance. तुम्ही सांगताले आमी एकठांय आहात, आमी एकठांय झगडटात, आमी एटलीस्ट नॉर्थाक जरी कांय जायना, आमी सावथाक जिखतात आनी सावथाक तुमी सामके एकठांय रावन जिखले. आतां ही इंडिया अलायन्स खंय गेली? आज जेन्ना तुमी म्हणटात की काँग्रेसवाले गेले, BJP थंय आसा, आतां आमीच ऑप्शन म्हणटा तुमी. आज ही अलायन्स उरली ना न्ही.
The Karan is that they do not want an alliance. That is what they all have been declaring unanimously. All blocks तेंगले आता ते ब्लॉक मुडपाचे ओ काँग्रेस मंडल मुडपाची म्हाका खबर ना कित्याक आतां ते ब्लॉक्स उरले नाही ते सगळे मंडलू जाले. How can people of Goa trust on these people if they are doing like this? Today people of Goa want alliance. We want alliance. पण हे अशें करून बिहेव करता प्रत्येक येता आनी म्हणटा की वी आर गोइंग टू फायट अलोन वी आर गोइंग हू इज गोइंग टू वोट फॉर यू. तुमचे भाऊसाहेब बांदोडकर स्टेटमेंटय सामके कॉन्ट्रोवर्शियल वादळ जालें. कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणप ना बारीक शब्द तो वादळ सामकें. ही इश्टागत कितें हें तुमचें रिलेशनशीप कितें. He is coming there to inaugurate a function over there. So I said he has been doing the same. I have correlated. But here Mudon, the people who pounced on me, the way the pounce, the way the expression. Today हे expression आमी सगळ्या BJPचे घालपा जाय आशिल्ले एकठांय करून. But everybody pounced on Wenzi. Wenzi एक criminal सगळे केले. तुम्ही सेटिंग केली म्हणून. सेटिंग हो बेस्ट शब्द म्हणून हांव विचारता. ना सेटिंग सेटिंग केन्ना करता एक मनीस पर्सनल एजेंडा आसल्यार सेटिंग जाता न्ही. हांवें मुगे खजान पुरयला ना. हांवें मुगे शेतां रेस्टॉरंट बांदिला ना. अनकॉम्प्रोमाइज स्टँड यू सी वेन्झी अनकॉम्प्रोमाइज. वेर इज द वर्ड सेटिंग गोइंग टू बी अप्लायड. काम जोरी तरी तूं कोण करता. काम इज नॉट वन पर्सन नो. It is not that calm means one chief minister is doing everything. There are so many ministers. What happened? And after that kind of a very severe defeat, how do you see the journey of the party now? Delhi election was a classic of kidnapping and murder. The powers of the government were kidnapped. The city was starved. And the murder of democracy happened with the police, with the entire government machinery and with the election commission. And हे आमी classically पयलं Delhi. It was not a straight election, that it was not between Aam Aadmi Party versus the BJP. It was Aam Aadmi Party versus BJP plus the Congress. ताळगांवां पणजे दोनापावल फाटले 3-4 दीस उदकाक वणवण. टँकरांनी उदक हाडपाची परिस्थिती. PWD काना मनार घेना म्हूण लोकांच्यो कागाळी. AE सरिता म्हणटा गीता बेकरी लागसार कांय कडेन लायनीक लिकेज आशिल्ली ती रिपेर केल्या. सांताक्रूज लायन फुटिल्ल्यान ताळगांवां खंय शॉर्टेज जाल्ली. लोक आता वर्सांनी वर्स जाली हिंगा रावतात तांकां आतां 1 वर उदीक मेळता नाजाल्यार 1.5 वर उदीक मेळता आनी सारके पासून टायमार मेळना. इट इज द मेन रायट ऑफ एवरी ह्युमन. आनी जेन्ना तांकां मेळना ही जाणटी बायल they go to the well आणि ते व्हडली व्हडली बाकेटां व्हरून व्हरून ती जाणटी जाली आतां. बांयचें उदक काडटाले आमी. आमचे कडेन जायना न्हू आतां बांयचें उदक काडूंक. आमकां सारकें त्रास जाता बाबा. आमी फोन मारल्यार ते फोन काडिना. इंजिनियराक लागून मारलो फोन इंजिनियरूय काडिना आनी वयरूय मारलो काल फोन वयरूय काडिना. आमकां हिंगा उदक येना. लास्ट मंथ उदक येना जाल्यार पायप फुटलेले तुमचे. तेन्ना आमी टँकर हाडून घातले तेजे कांयच येना टँकराचे. आतां उदक येना. आतां तुमी 3-4 दीस जाले उदक येना ते तुमी इन्फॉर्म करा न्हू आमकां उदक कित्याक लागून येना. पायप फुटला जाल्यार कितें जाला. टाकयेर गेले जाल्यार ते सांगता कितें टाकी फूल जाली जाल्यार आमी उदक सोडटा म्हणटा. आमी जाणटे जाल्या 3-4 दीस जाले आमकां उदक ना. ही माचरी खूंय घेवन वयतली दांडो घेवन. तुमी पळय आमकां आनी त्या पायपाक कितें जालां तें पळया. पंचायतीक आमी सांगलां की नये कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिनाका. हे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्या शिवाय. पूण आमची पंचायत पळय आहा ती भोवन उदकाचे कनेक्शनूय दिता आनीक नये कन्स्ट्रक्शन लायसन्सूय दिता. पूण आमकां सोडिना. आतां 3-4 दीस जाले उदीक सोडूंक ना तेणी. कोणाक कोणे आमी वचपाचें उदीक मागपाक. जायत्यो जाणटे बायलो आहा ते कोणे हेजेर वचोंक जायना बांयचेर वचोंक जायना. पणजे वाठारात फाटले 4 दीस उदका पुरवण जायना म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. ही सरिता शिरोडकार म्हणटा गीता बेकरी लागसार पायपलायन लिकेज आशिल्ली ती रिपेर करून आतां उदका पुरवण सुरू केला. पणजे एज अ होल पणजेन कांय शॉर्टेज ना. ओन्ली थिंग कितें जालां जाणा गीता बेकरीची ती लेन आसा पळय त्या लेनीन एक 4-5 ज्यो बिल्डिंग्यो आसा न्हू तांकां उदक मेळोंक ना. दॅट इज फ्रॉम फ्रायडे इवनिंग ऑनवर्ड्स. So Friday evening when we checked, we found 2-3 service connections futleli. So we have got that repaired. And their MVR is doing road work under smart city. सांताक्रूज पायपलायन फुटिल्ल्यान ताळगांव वाठारात उदक नाशिल्ले तेवूय रिपेर केला. ना तशें कांय ना. थंय 4 दीस उदक ना न्हू. पण ऑन 21 फेब्रुवारी फ्रायडे मेजर ब्रेकडावन अटेंड केला. 4 पिलर्स आसा पळय सांताक्रूज थंयच्यान एक लायन येता आमची कन्वेईंग मेन ऑफ 600 mm बिगर पायपिंग विच सप्लायज वॉटर टू एंटायर तालिगांव दोनापावल कारांजले.
So that line was ruptured at 4 a.m. in the morning. As soon as we came to know, we have rectified it. We have restored. A normal supply was restored on the next day morning. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. आगोंद कासव सांबाळ वाठारांत 67 बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनां चलतात. तांकां कारणां दाखय नोटीशी धाडल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. नोटीशीची बेगीन तड लावची म्हूण सांगून कोर्टान केस फुडल्या सप्तकांत दवरल्या. There is a PIL file as regards structures which are coming up near the turtle nesting site in Agonda village. The argument of the petitioner was that these structures which are permitted cannot be permitted in the area where there is a turtle nesting. And we showed to the court that there are no structures which are permitted on the area where there is a turtle nesting. The structures which have come up are on the landward side of the beach, where there is a beach carrying capacity which is permitted in terms of 2017 report. The issue is whether that threshold or the limit insofar as number of structures are concerned and the area where it is permitted have been breached or not. Now we have pointed out that we have granted permission in accordance with law in respect of certain structures, and we have found that there are certain structures in respect of which there are no permissions granted by the CRZ authority. We have issued show cause notices to around 67 structures. The court has directed that those show cause notices should be disposed of at the earliest. लायटीच्या खात्यान परत गोंयभर खांब्यावेले बेकायदेशीर केबल कापूंक सुरू केले. एक्शन थांबोवंक सांगची म्हूण इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्स हायकोर्टांत गेल्ले. कोर्टाचो अंतरीम थाकायेक न्हयकार केस 18 मार्चाक दवरली. खंयच्याच ऑपरेटरान अजून देणी क्लियर केल्ली ना. डेडलायन सोंपली. गोंयभर केबल कापूंक सुरू म्हूण काशीनाथ शेटये सांगता. This was listed for the first time. The lawyer for the association sought time saying that he is not prepared in the matter. The court has adjourned this matter in the month of March now. In the meanwhile, they were requesting that no action should be taken against them, but the court did not grant them any particular order or anything, and there is no interim order that is passed by the High Court. There are new rules which have come into force in 2024. Under the rules, they are supposed to apply to the competent authorities for permissions to put these wires or cables. So far, they have not applied in terms of these rules to the competent authority. That is their problem, and they have not paid any license fees to any authorities. Secondly, who has come before the High Court is the association. Possibly, the individual person who is aggrieved or who has an issue has to approach the court. That is their problem. But today, that their case was not heard as such because their lawyer himself sought for time. मजगती खंयच्याच ऑपरेटरान आजून ड्यू भरूनात. पुराय राज्यात केबल कापपाक परतून सुरवात करतले म्हण कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये उलयलो. कोण पेनल्टी काय भरूंक ना आनी कोणे लायसन्स फी सुद्दां फारीक करूंक ना. फॉर्माची बीन फी सुद्दां फारीक करूंक अजून कांयच भरूंक. आनी ताका 15 दीस दिले न्ही. ना जाल्यार आमी ते लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे हे करताले न्ही. तांचे कडल्यान तांचे घालचे आनी रिव्यू काडचे पडटा. एक्शन सगळे गोंयभर चालू आसा सध्या इंजीन आता चालू करतले आमी. आयच्यान चालू करतले सगळे क्लियर करपाक. प्रकरण सबज्युडिस आसा. फुडली सुनावणी 18 मार्चाक जातली. तो मेरेन खात्यान केबल कापच्यो न्ही. आमी सगळ्यो गायडलायन्स पाळपाक तयार आसात. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर सांगतात. We are not some new entity that just started doing what we're doing. We've been around for 20-30 years. There is no hurry. There is no urgency. There are people that are desperate, that need the internet, businesses to operate, students to study, exams are going on. This has been around for a long time, for months. There is absolutely no hurry or urgency to start cutting cables immediately. So all we are asking is just use a little bit of patience. All we are petitioning you is till while it's in court, till we get this resolved, just a moratorium on the cutting. We will follow your rules.
at the end of the day, the only one that suffers is the end customer that is paying the bills. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुंबय रावपी मुंबय नगर परिषदेचो ड्रायव्हर एंथनी मारियान कार्दोजाक म्हापशें पोलिसीन अटक केल्या. ताणें खंय म्हापशां टायट जावन धुमाकूळ घालो. सोऱ्याच्या नेटार कितल्याशाच गाडयांक धपको. गाडयेचो टायर फुटलो तरी खंय गाडी रावयली ना. पुलिशेन गाडी ताब्यांत घेतल्या. एंथनी कार्दोज हो बॉम्बे जी म्युनिसिपालिटी आहा तेजी गाडी चलयतालो. हो पयर गोंयान येयल्लो. काल तो ओल्ड गोवा चर्चीन पांयां पडपाक गेलो. थंयच्यान तो डिनराक गेलो. मदींच तेज्या पोटान कितें जावपाक लागलें म्हूण तो म्हाका ताणें रूम दितलो. रुमार येवपाक भायर सरलो. मदींच तेज्या गाडी फोर व्हिलर टायर फुटलो. तसोच तो गाडी घेवन रुमार येवपाक एकी कडेन एकट्यान गाडी पार्क केल्ली. हेणी तेजेर गाडी लायिल्ली आसा आनी तसोच तो थंयच्यान धांवलो आनी ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा देवती थंय ताणें तशीच गाडी जो टायर फुटला तशीच गाडी निग्लिजन्सान ताणें ती देवती काडली आनी लोक ताका सांगताले राव म्हणून. थोड्यांनी आडोवपाचो प्रयत्न केलो. पयलीं तो रावल्लो ना. मागीर सकयल थोड्या लोकांनी ताका आडयलो आनी पुलिसांच्या हवाले केल्लो आसा आनी म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावन ताका डिटेन केल्लो आसा. ताका अरेस्टूय केल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जो हो आसा कार्दोज आसा ताणें बेलीक एप्लाय केल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. कर्नाळे तोंकार एके बायलेचो पाठलाग आनी लैंगीक पिडापीड केली म्हूण पणजे पुलिशेन एकल्याचेर कागाळ केल्या. ताचेर खंय आदीं लैंगीक पिडापीड आनी पॉक्सोच्यो केसी आसात. कळटा ते प्रमाण तो 2024 केसीचेर जामिनार आसा. सोशल मीडिया के माध्यम से वी हैड गॉटन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इंसिडेंट विच हैड हैपेंड इन पैंजिम. आफ्टर लुकिंग एट दैट पोस्ट वी हैड कॉन्टैक्टेड द पर्सन एंड उनसे हमने सारी डिटेल्स ली. आफ्टर टेकिंग द डिटेल्स we registered a case under section 78(2), 75(2) and 79 of BNS और इसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद वी वर एबल टू सी CCTV फुटेज और उसके अंदर हमें काफ़ी वाइटल एविडेंस मिले हैं. उसके बाद से वी बीन एबल टू नैरो डाउन ऑन वन सस्पेक्ट और जिसका जो द अपीयरेंसेस आर मैचिंग विद द appearances which are being seen in the CCTV footage, and the criminal background of the person is also revealed that he has around 4 cases registered against him, and all the cases which have been registered against him are of similar nature, where he has been accused of molesting women. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.